नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोवा कनेक्टाच्या ह्या स्पेशल सिरीजान जातूर आमी कॉम्प्लिकेटेडांतले कॉम्प्लिकेटेड विषय ते सादेंतले सादे विषय तुमकां सोप्या भाशेन मांडपाचो प्रयत्न करतले। अरे कितें जालें रे? रोहित लाईट गेली मरे। अरे ती आनी कशी गेली? खबर ना मरे, चेक करता। वेल तेजें सारकें, तेकाय खबर ना आनी म्हाकाय खबर ना, बट म्हाका दिसता बऱ्याचशा जाणांक आमकां खबर ना की लायट वता तरी कित्याक। सो आमच्या ह्या सिरीजान आमचो पयलो विशय आसा, साद्या सोप्या भाशेन जाणून घेवया लायट वता तरी कित्याक। अरे लायट येयली मरे। जनरेटर ऑन केलो रे। जनरेटराचेर आमी मागीर केन्ना तरी उलोवया, पण आयज उलोवया लायट कित्याक वता हाची कारणां। बेसिकली लायट वता ताका दोन कारणां, एक प्लॅन्ड आणि एक अनप्लॅन्ड। प्लॅन्डचेर मागीर उलोवया, बट अनप्लॅन्डाचेर आमी ह्या एपिसोडान फोकस करूया। पावसाच्या दिसांनी लायट बरेचदा वता, मागीर तो वरांदारी जो पावस जाव मागीर गडगडे जाव। ह्याच बोवळान म्हाका दिसता चडशा गोंयकारांक कॅन्डल लायट डिनरचो आस्वाद घेवपाचो तोच एक क्षण मेळटा। नॅचरल डिझास्टर्स, भूकंप, वादळ ही आता कॅलेमिटीज आमकां कितें अनवळखी न्ही। फाटल्या वर्सा जे आमी तोखतेन भोगलें ते सगळ्यांक याद आसा। काही वाठारांत लायट गेली ती 24 वरांनी आयली, तर काही वाठारांत 4 दीस देखून लागले। आणि हे सगळे टेम्पररी अरेंजमेंट असले। आता हांगासर 3 गोष्टी आवर्जून आमकां तोखणाय करच्यो पडटा। एक, लोकांचे पाशियस, बिकॉज इट वॉज अ नॅचरल कॅलेमिटी। दुसरें, ऑब्वियसली लोकां मदीं जो एकामेकाक आधार करपाचे जे भावना निर्माण जाली आणि लोक भायर सरले आफ्टर ऑब्वियसली तोखते वादळ, आणि लोकांनी डिपार्टमेंट येतलो आणि मदत जातली हाका रावले ना। ऑब्वियसली आपूण जावन फुडें येयलें आनी डिपार्टमेंटाची मदत केली आणि लायट रिज्यूम करपा खातीर काही आपले योगदान दिलें। तिसरी गोष्ट इम्पॉर्टंट जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केले, जितूर एक ऑब्वियसली एक टीम भायर महाराष्ट्रांतल्यान आयली हांगासर डॅमेज कंट्रोल करपा खातीर, आणि प्रत्येक गजालीक ऑब्वियसली टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लोकां मदीं पावचे आणि लायट रिज्यूम जावपी ह्या खातीर वॉर फुटिंगाचेर काम केलें। सो ऑब्वियसली तांची हांगासर तोखणाय करपाची गरज आसा। एक्सिडेंट्स, आता फाटली काही आमी ते पळयता फक्त एक्सिडेंटाच्योच गजाली आयकता, खंय ना खंय तरी कोण कोणाचेर मारता आणि ऑब्वियसली सगळो चक्का जाम जाता। बट मोर इम्पॉर्टंटली जेन्ना लायटीच्या खांबार एक एक्सिडेंट जाता तेन्ना ऑब्वियसली त्या वाठाराची लायट वता आणि ऑब्वियसली प्रिकॉशन म्हणून बरेचदा तो वाठार काळखान उरता। मागीर तो लायट रिज्यूम जावपा खातीर खांबो उबो करप, बाकीचे सगळे डॅमेज कंट्रोल करप किंवा बाकीच्यो त्यो वायर लायनी ओडप, हाका बरेचदा संघर्श जाता आणि तातूंत सफर जाता तो म्हळ्यार आमचो कंज्युमर। इक्विपमेंट फेलियर जरी ल्हान शब्द असलो पण त्याचो व्याप मोठो आसा। मागीर तो लायटीचो खांब्यार प्रॉब्लेम आसूं किंवा ट्रान्सफॉर्मरार आसूं किंवा सबस्टेशनाचेर आसूं, प्रॉब्लेम सगळ्याक जाता, पण आमकां लास्ट सफर जाता तो तुमी आमी रादर कंज्युमर। पिरियडिक अपग्रेडेशन जे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आसा ते जावपाकूच जाय, जेणे करून आमी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी 24/7 लोकां मदीं पावोवंक शकता। पूण अगेन बॉटम लायन जी आसा, हे जर जायना जाल्यार कंज्युमर इज ऑलवेज एट द रिसिवींग एंड आणि आमकां पावर आउटेज फेस करची पडटा। हाय एनर्जी डिमांड, तुम्ही विचार करता आसतले की बरेचदा वेदर बरें आसा, पावस ना, मागीर लायट वता तरी कित्याक? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाय पावर डिमांड। बरेचदा सगळेच जाण घरा कडेन आसले काय एनर्जी जी कंजम्पशन आसा ती वयर वता। हे आमी म्हाका दिसता फाटल्या वर्सा कोविडाच्या टायमार जेन्ना लॉकडावन जाल्लें तेन्ना आमी सगळ्यांनी अनुभव केला। प्रत्येकाचो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जे आसा ते डबल ट्रिपल जालें। जशें मोबायल नेटवर्क डिवायड जाता एमॉंग्स इट्स युजर्स, तशेंच पावर सुद्धा डिवायड जाता इन एन एरिया। मागीर एक्सेसिव्ह युजा खातीर जाता तो ओव्हरलोड आणि पावर आउटेज। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची सुत्रां सांगता त्या प्रमाण पयलीं खंय पीक लोड सांजचे 7 ते रातीक 9 मेरेन आसतालो, पण आता तो चेंज जाला, तो आता 11 नंतर सुरू जाता। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज आणि मोर इम्पॉर्टंटली AC इज नो मोर अ लक्झरी, इट इज अ नेसेसिटी नाव। पावर लाईन डॅमेज फ्रॉम कन्स्ट्रक्शन्स, इंडिया इज अ डेव्हलपिंग कंट्री आणि खंय ना खंय तरी डेव्हलपमेंट चालूच आसतलें। म्हणजे तुमच्या वाठारांत सुद्धा तुम्ही पळयलां आसतलें खंय ना खंय तरी रस्तो खणप, पायपलायन्स घालप आणि हे सगळी कामां चालूच आसतलीं। बट ह्याच बोवळान जाता तो डॅमेज जाता तो आमच्या इधर खांब्यांक डॅमेज जाता किंवा लायटीचे जे अंडरग्राउंड केबल्स आसा ते एक्सकवेटर्स बीन एकदा कट करता आणि जाता तो पावर आउटेज। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, आता बरेचदा आमी जेन्ना घर बांदतना आमकां सगळ्यांक दिसता की घरा समोर माड आसचे, आंब्याचें झाड आसचें,
बाकीची काही झाडां अशी. बट जेन्ना आमी ही झाडां लायता तेन्ना आमी एक लक्षांत दवरूंक जाय की थंय जर पावर लायन आसा जाल्यार त्याच्या अंडर तर आमी लायना न्ही, कित्याक ती जेन्ना झाडां व्हडली जाता म्हणजे तुमचो वाड जेन्ना व्हडलो जातलो तेन्ना ऑब्वियसली तो लायटीक हॅम्पर करतलो आनी ताची मागीर चुट्टां पडप किंवा झाडाचे खांद्यो पडप, तातूंतल्यान लायट ऑब्वियसली डिस्टर्ब जातली आनी तुमीच न्ही तर बाकीचे सफर जातले. सो हें कारण आवर्जून याद दवरा की जेन्ना तुमी प्लॉट घेता किंवा तेन्ना तुमी झाडां लायता तेन्ना एक लक्षांत दवरा की तुमी पावर लायनाच्या सकयल लायना, ती फाटल्यान खंय तरी लायता, जेणे करून तुमचें आयुश्य तुमचें लायफ हॅम्पर जावचें ना. सायबर अटॅक ऑब्वियसली हॉलिवूड पिक्चरांनी आमी बरेचदा पळयता की कोण तरी तो एक कंप्युटर घेवन येता, लॅपटॉप घेवन येता आनी पुराय पावर आउटेज करता आनी ऑब्वियसली पावर ग्रिडाक हॅक करता आनी लोक सफर जाता. आतां ऑब्वियसली युनायटेड USA म्हणा किंवा बाकीचे डेव्हलप्ड कंट्रीज जे आसा तातूंत हे ऑब्वियसली रेलेवंट आसा आनी आमी पळयलां. बट म्हाका दिसता म्हाका तुमी मातशें मदत करूं शकता की आवर्जून तुमी फायंड आउट करा की हो सायबर अटॅक पावर ग्रिडाक जावं शकता काय ना आनी ऑब्वियसली इट इज रेलेवंट इन इंडिया ऑर नो. आवर्जून कमेंट सेक्शनान आमकां कमेंट करा. बरेचदा लायट वता ती प्लॅन पावर आउटेज हाच्या खातीर. ती मागीर जाता रुटीन मेंटेनन्स जे आसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे, ते मागीर लायटीच्या खांब्यार आसूं, लायन्स आसूं, ट्रान्सफॉर्मर्स आसूं किंवा सबस्टेशन मेंटेनन्स आसता त्या खातीर आसता. बट हे युजली पावसा पयलीं जाता किंवा एकदां ओवर पावसा नंतरूय थोडेशे मेंटेनन्स जाता. हाका व्हडलोसो देर इज नो स्केप गोट बिकॉज प्रत्येकाक हे सफर करचेच पडटा. जर आमकां 24/7 फ्रिक्वेंट कंटिन्युअस पावर इलेक्ट्रिसिटी जर जाय जाल्यार हेका ऑब्वियसली आमकां खंय तरी वील हॅव टू गो डावन एंड अग्री टू दॅट. ऑब्वियसली हे युजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करता सगळ्यांक की अशा दिसा पावर आउटेज आसतली, तेन्ना तुमी बरेचशो गजाली प्लॅन करूं शकता. वेल, ह्या एपिसोडान आमी साद्या सोप्या भाशेन तुमकां एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केलो की इलेक्ट्रिसिटी वता तरी कित्या खातीर. ऑब्वियसली हो जर तुमी एपिसोड पळयला जाल्यार स्टार्टिंगाक म्हाजी इलेक्ट्रिसिटी हांगासर गेली आनी आमी शिफ्ट जाले ते जनरेटराचेर आनी हो एपिसोड फूल केलो जनरेटराच्या सहाय्यानी. ऑब्वियसली हाजेर खूब उलोवंक शकता. वॉट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ युजींग जनरेटर, कितके डिपेंडन्सी आसा आमची जनरेटराचेर. ऑब्वियसली गोवा बिंग अ टुरिजम स्टेट प्रत्येकाक दिसता जे टुरिस्ट हांगासर येता तांकांय दिसता की 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आसची. मागीर आमचे हॉटेल म्हणा किंवा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितके डिपेंडंट आसा ऑन द ट्रेडिशनल पावर सप्लाय, आर दे डिपेंडंट ऑन जनरेटर्स, हे जाणून घेतले. बट नॉट दिस टाइम, बट ऑन द नेक्स्ट एपिसोड. तोपर्यंत तुम्ही पळयत रावात प्रुडंट आणि ऑब्वियसली एन्जॉय करा ही आमची ब्रँड न्यू सिरीज गोवा कनेक्ट साध्या सोप्या भाशेन.